हांवें ताका एम्प्लॉई म्हणून म्हणूंक ना. हांवें म्हणल्यार सरकारान ताका एम्प्लॉई म्हणून आपलो ट्रीट करचो न्ही. आनी काल ताचे फुडें एलॅबोरेट केल्लें आहा की इन प्रोटोकॉल सगळ्यान हायेस्ट स्पीकर जाता, मुख्यमंत्री ताच्या मागीर जाता. सो वगीच इश्यू घुमडाव जाता. हांव बीजेपी कडेन सांगता, जर तुमकां दिसता की हांव माफी मागून फाटीं फुडें येतलो आनी तुमकां दुसरो एक नवो इश्यू मेळटलो, हांव तो इश्यू तुमकां दिवंक तयार ना. माफी हांव कोणाची मागूंक तयार आहा. पूण तुमकां हांव तुमचे उघडपणान पब्लिकली सांगता, माफी मागपाचो कांयच प्रॉब्लेम ना. हांव माफी मागता. ऑल्दो हांवें कांयच ताका म्हणूंक ना, ताचो अपमान करूंकूच ना. पूण जर ताका दिसता खंयच्यान चुकून असो तसो की अपमान जालो म्हणून हांव माफी मागता. पूण आमकां मातसो आमचो रायट दिया. आनी एसटी मोर्चान सांगचें की आमचे जे प्रायव्हेट मेंबर रेजोल्युशन बी येता पळय ते मातशें एलाव करून. हेच असले वगीच पाळ्याचे पयर कशें स्टेटमेंट घालनाका. रिजर्वेशन तुमकां जाय, हांव रावचो ना. म्हजे चली एसटी म्हणून उबे रावचे ना. रावतले तुमी. तुमकां जर रिजर्वेशन जाय एलाव कर म्हणजे प्रायव्हेट मेंबर रेजोल्युशन. हें हांव सांगूंक सोदतां.